मेडिकल सायन्सेसांतू मेडिसिन कितलं मुख्य जतकी तशीच खंयचे एक रोगा बद्दल आमकां एक डिटेल जावन माहिती मेळच्याक नवे ताजे बद्दल एक करेक्ट डायग्नोसिस जावच्याक मेडिकल डिवायसेस तितले प्रामुख्य आसा. हायटेक हॉस्पिटल्सांतू मस्त प्रकाराचे उपकरण म्हणजे मेडिकल डिवायसेस उरताची आणि आमकां मस्त तितल्याचे बद्दल गोत उरना. सान हॉस्पिटल्सांतू लॅक ऑफ फॅसिलिटीज ना आसाच म्हणून तांणी व्हड हॉस्पिटल्सांक धाड दिताची आणि कारण तांणी सांगचे लॅक ऑफ डिवायसेस म्हूण सांगताची. जाल्यार आत्तां मेडिकल फिल्डांतू टेक्नॉलॉजिकल एडवान्समेंट जाता आसा. सो त्या निमित्तान पेशंट्साक इतले न्हयशी डॉक्टर्सांक बी मस्त उपकार जाला म्हूण सांगल्यारी धरता. आज आमगेल मध्ये एक विशेष व्यक्ती उपस्थित आसाची. त्यांनी इंडियाज फर्स्ट पल्मनरी डायग्नोस्टिक डिवाइस बेस्ड ऑन FOT टेक्निक ते त्यांनी डिझाईन, डेव्हलप आणि मॅन्युफॅक्चर केलेलं आसा. भारताचे स्टार्टअप इकोसिस्टमांतू हांगेले एक अपार कोडुगे आसा आणि हांनी आमगेले एक कोंकणी कम्युनिटीचे म्हूण म्हाका सांगचे आनीक अभिमान जाता. बँगलोरचे आयकॅल्टेक इनोव्हेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडाचे फाउंडर कम CEO श्री जयवंत कामत सर आज आमगेल स्टुडिओंतू उपस्थित आसाची. समस्त वीक्षकांक म्हगेल आत्मीय नमस्कारू आणि सर तुमकां हिचे कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता. नमस्ते. हांगेल एक इन्स्पायरिंग जर्नी बद्दल आमी उलोवचे फुडें तांगेल एक सान परिचय सांगून दिता. हांनी मूलतः उडपीचे बेलाडी गांवांतू जन्म आयिल्ले. तांगेल सानपणीच शिक्षण कारकळांत जाल्लें. कडेरी मणिपाल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजींतू इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन्सांतू इंजिनियरिंग करनू तशीची बँगलोर युनिव्हर्सिटींतू MBA केलेलं आसा. हांनी शिक्षक एक ब्राईट स्टुडंट आशिल्ले निमित्त तांकां थ्रू आउट द स्टडीज स्कॉलरशिप प्राप्त जाल्ली. वर्क एक्सपिरियन्स बद्दल सांगता म्हळ्यार L&T मैसूरांतू मेडिकल इक्विपमेंट डिव्हिजन्सांतू तांणी इंजिनियर जावन 7 वर्ष काम केले. कडेरी GE हेल्थ केअर तांतू मोबाईल सर्जरी डिव्हिजनांतू प्रिन्सिपल इंजिनियर R&D थंय 5 इयर्स काम केले. कडेरी विप्रो लिमिटेडांतू मेडिकल डिवायसेस सेक्शन तांतू जनरल मॅनेजर जावन 7 इयर्स तांणी सर्विस दिलेली आसा. तांणी नॉट ओनली एक स्किल्ड इंजिनियर बाय प्रोफेशन बट अ ट्रू एंटरप्रेन्योर एट हार्ट म्हूण सांगिता. 2012 कॅलिबर एश्युरन्स सर्विसेस हे एक R&D इंजिनियरिंग सर्विसेस कंपनी तांणी स्टार्ट केले. कडे 2016 आयकॅल्टेक इनोव्हेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड हे एक मेडिकल डिवाइस मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी तांणी स्टार्ट केले. तांगेल इनोव्हेशन्स अँटलिया द मोस्ट अफोर्डेबल अँड ॲक्सेसिबल पल्मनरी डायग्नोस्टिक डिवाइस हे तांकां बेस्ट इनोव्हेटिव्ह मेडिकल डिवाइस म्हणून एक एलिवेट अवॉर्ड फ्रॉम गव्हर्नमेंट ऑफ कर्नाटका प्राप्त जाल्ले. आणि हे एक मेक इन इंडिया प्रोडक्ट विच इज मार्केटेड बाय सिप्ला आणि प्रेझेंटली तांणी 105 लोकांक तांगेल कंपनींतू एम्प्लॉयमेंट दिता आसाची. आणि मस्त तितले MNCs तांकां तांणी रेग्युलेटरी कंप्लायन्सेसा बद्दल एक गायडन्स अजून पर्यंत दिता आसाची. सर तुम्ही पहिले MNCंतू एक्सपिरियन्स घेतले ॲज अ IT इंजिनियर आणि कडेरी तुम्ही स्टार्टअप म्हळ्यार एंटरप्रेन्योरशिपांतू पाऊल दवरलो. सो हे मस्त रेअर जावचे सर. IT एम्प्लॉई हू इज वर्किंग इन MNC फॉर सो लॉंग आणि एक स्टार्टअप करचे हे एक थोडं रिस्की जाता म्हणून. सो इट्स व्हेरी रेअर आणि इट्स व्हेरी अप्रिशिएबल. सो हे जर्नी कशी स्टार्ट जाले आणि हाचे बद्दल आमकां थोडे तुमगेल स्फूर्ती कशी आयली म्हूण सांगाची. ॲक्च्युली म्हगेले पेरंट्स म्हगेल भाव पुरा बिझनेसमॅन. आमगे फॅमिलीचे बिझनेसमॅन. हांव एकलोच म्हगेले हांव एकलो इंजिनियर जावन शिकता म्हूण आशिल्लें. तशें न्हू हांव एक इंजिनियर शिकचे पडलो. मागीर म्हाका काम कुर्ले कॅम्पसांत मेळ्ळें. जाल्यार म्हाका म्हगेलेंच एक करता म्हणून पूर्ण देखून एक आश आशिल्ली. तशें न्हू एक 10-12 वर्स जाता तरी
हेंच फील्डाक एक मिगेले प्रोडक्ट हाडका म्हण एक मन जावन हांव हे आनी तो आयलो बेश्ट. जाला सो तुमगेले हे एंटलिया म्हणजे प्रोडक्ट तुम्ही डिझाईन डेव्हलप आणि मार्केट केल्लें आसा. सो हे एक स्पायरोमेट्री रिलेटेड डिवाइस म्हणजे लंग फंक्शन टेस्टा बद्दल ताजेच माहिती दिता. वय जाल्यार हांव आयकल प्रकार स्पायरोमेट्रीन तूं एक हार्ड ब्रिदींग करका वय आणि चेडूवांक व्हडलोकांक पुरो बेगीन अशी कोऑपरेटिव्ह उरनात तांणी. वय सो रिझल्ट्स बी सम करेक्ट एक्युरेट येना. वय सो हे फिल्डान तुम्ही एक एडवान्समेंट कर न्हू टेक्नॉलॉजी F40 म्हणगे न्हू ताजे प्रकार तुम्ही डिझाईन केल्ले आसा. वय सो हे F40 कसं नाही वय हे टेक्निका बद्दल एक संक्षिप्त माहिती मिळतल्वा. जायत सो मिगेले ओन प्रोडक्ट स्टार्ट करताना पुरा पळयलें कसं आसता म्हणून तेन्ना मिगेल कस्टमर्स मिगेल फिलिप्स सिमन्स तांणी पळय मिगेल कस्टमर्स आशिल्ले हांव तांकां सर्वीस दिता आशिल्लो. सो तांणी कोरचें मेडिकल इक्विपमेंट म्हाका कोरचें मन ना मिगेले ओन करता म्हणून हांव स्टार्ट केलें. तशें न्हू मिगेल फ्रेंडान म्हाका एक हॉस्पिटलाक दाखयलें पण हांगा एक स्पायरोमीटर म्हणून एक आसा तांतू बारीक कशें जाता पुरो जनाक एफर्ट आसता चेडवांक आनी सिनियर सिटीजन तांकां कशें जाता हे प्रॉब्लम सॉल्व करूं येता तुका टेक्नॉलॉजिकली म्हणून ताणें एक चॅलेंज केलें म्हाका. तशें न्हू हांव पळोवचें स्टार्ट केलें. म्हाका तेन्ना म्हाका इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बँगलोर ते लायब्ररीन म्हाका एक एक्सेस मेळ्ळें. हांव थंय वचून न्हू पळोवचें स्टार्ट केलें मिगेल टिमा वचून कसं काय दुसरी टेक्नॉलॉजी आसुया म्हणून थंय म्हाका तें आयडिया मेळ्ळें. सो म्हाका फस्ट लिटरेचर मेळ्ळें इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बँगलोर. मागीर आमी तें स्टार्ट केलें. सो F40 कसं जाता म्हळ्यार इट इज ए एफर्टलेस आसा तो कांय एफर्ट जावका म्हणून तें टेक्नॉलॉजी दुसरी आसा. सो आमी त्या विशयान तो मस्त स्टडी केला आनी 2-3 प्रोडक्ट तांचो आमी अल्फा प्रोटोटायप बीटा प्रोटोटायप म्हणून सूर करता ती तशी करता एडवान्स केलें आमी. तांचो मेन कसर म्हळ्यार आसा तो सेपरेट एक एक्सटर्नल जनरेटर जाता पॉवर तशें तें आमी ब्रीद करतना ताजे वयर सुपर इम्पोज करतात आमी. ओके तशें हांव ब्रीद करता आनी तो स्पायरोमीटर तो एफर्ट घालता वय आनी तो नॉर्मल ब्रिदींग आमी टायडल ब्रिदींग म्हणटात. नॉर्मल ब्रिदींग करतना ताजे वयर ते एक्सटर्नल सुपर इम्पोज जाता. सो तुमकां कोणाक प्रॉब्लम ना कित्याक हांव कसं ब्रीद करता तेंच भायर येता आनी कोणाक ऑब्स्ट्रक्शन असलें लंगान न्हू तें तांचो येता और दोज हॅविंग प्रॉब्लम पळय तांकां तांचो येता. तशें आमी स्टार्ट केलें. ओके हे टेक्नॉलॉजीचे मेन थियरी ओके म्हणजे F40 म्हळ्यार ऑसिलेशन. ऑसिलेशन For- सायनोसॉइडल ऑसिलेशन ओके आमी ते जनरेट करून पेशंट ब्रीद करतना ते पेटयतात आमी व्हेरी स्मॉल मस्त ऊन आसता तांचो. ओ म्हणजे एक कॉम्पॅक्ट डिवाइस तुम्ही व्हेरी डिझाईन केले. एक्झॅक्टली ओके आणि हे मस्त अफोर्डेबल तुम्ही केले. वय ओके सो हे तुम्ही मार्केट केलं फर्स्ट तुम्ही डिस्ट्रीब्युशन करता आमी स्टार्ट केलां. आमी ते कशें कळोवका म्हणून आमी स्टार्ट केलां. स्टार्ट केलं. वय वय आमी इंडियान ते लॉन्च केलां आमगेले ओन प्रोडक्ट म्हणून लॉन्च केलां आमी. वाराणसीन तो आमी फर्स्ट आमगे लॉन्च जालें नॅपकॉन म्हणून नॅशनल पल्मॉलॉजी कॉन्फरन्स ते आमी लॉन्च केलां. ओके सो ते- फर्स्ट हे प्रोडक्ट पल्मोनॉलॉजी कॉन्फरन्स Conference. तुम्ही लॉन्च केलं. लॉन्च केलां. कशी वाराणसी काशी आमगेले देवस्थान आमकां बारी एक स्फूर्ती येयल्या ताका समजून तेंचे ते नॅपकॉन जालें निमती आमी ते लॉन्च केलें. मागीर आमकां क्रमेण आमकां सिप्लाच्यानच आमकां सोदून आयलीं तांणी. वाव चोय तांकां हे प्रोडक्ट पळोवन न्हू तांकां बारी म्हळ्यार तांगेले फार्माक आनी हाका मस्त लिंक आसा. तशें तांणी म्हळ्यार हे तुमी करात म्हणून तांणी आमकां डिलरशीप घेतल्या. तशी आमी तांकां आतां एक्सक्लुझीव डिलरशीप दिला. ओके सो आणि हे स्टार्ट जावका आनी इम्प्लिमेंट जावन ते एक रियालिटीन येवच्याक तुमकां फंड्स जावका पडटा. वय सो गव्हर्मेंटा थ्रू तुमकां ग्रांट्स जेव्हा मेळिल्ले उरतले वय सो हे हाजे बद्दल बी थोडं सांगात. सो हे आमी एक्चुअली गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटका तांगेले एक एलिवेट 100 म्हणून एक प्रोग्राम स्टार्ट केला 2017 ओके थंयच आमी एक प्रदर्शन केलें. तांणी आमकां ग्रांट तेन्ना दिला. सो फर्स्ट तांगे 2017 एलिवेट 100 आमकां मेळ्ळें बेस्ट स्टार्टअप इन द मेडिकल डिवायस टेक्नॉलॉजी. मागीर नेक्स्ट इयर 2 वर्स नंतर आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स थंय नुकून आमकां ग्रांट मेळ्ळें. सो अगेन वी अप्लायड. ओके हे पुरो ऑनलायन आसता आमकां तें कोण म्हणून गोतना अशें अप्लाय केलें आसा. तांणी एक इंडिपेंडंट टीम आमगेल्या पेटयतात तांणी. वय इंडिपेंडंट टीम पेटोवन असेस करता हे प्रोडक्ट आसवा कशी चलता आनी आमगेले कस्टमर्स तांणी मेळटा ती दाखयता कशी आनी तो एडवांटेज आसवा हे पुरो असेसमेंट करून फायनली तांणी आमकां ग्रांट दिला. तशें आमकां मस्त एडवांटेज
उपकार झालो. So I'm thankful to both governments, local government आणि central government. वय. आणि हे मस्त अफोर्डेबल असा आणि कॉम्पॅक्ट आणि युजर फ्रेंडली असा म्हणून हांव ऐकलें. हांव मस्त तुमगेले डिवायसा बद्दल वाचलें बिफोर कमिंग टू दिस एपिसोड. सो म्हाका कळ्ळें की हे मस्त युजर फ्रेंडली असा आनी इट इज युजफूल टू बोथ पेशंट्स अँड डॉक्टर्स. सो डॉक्टर्स विल बी लाईफ इझी जाता हे हाजेना. सो दिस इज रियली अ व्हेरी प्राऊड मोमेंट. आणि भारताचे फर्स्ट आणि विश्वाचे 5th मॅन्युफॅक्चरर जावन आसात पल्मोनॉलॉजी डिवायसांतून. सो हाजेच एक मेडिकल फिल्डांत म्हणटना एक प्रत्येक मेडिसिन उरो उपकरणाचो एक क्लिनिकल ट्रायल्स म्हणून उरता. सो ते उठूक कशें जाता सर प्रोसेस? करेक्ट. हांव इंजिनियरींग केलें मणिपालांत. तेच्यान म्हाका मणिपालचे एक्सेस आशिल्लें. हांव फर्स्ट स्टार्ट करतना म्हाका ट्रायल्स जेवका आमकां म्हळ्यार आमी क्लिनिशियन आमी इंजिनियर्स. सो आमकां क्लिनिकल इनपुट्स जेवका. पण हांव मणिपाला KMC मणिपाल अप्रोच केलें. दे वर काइंड इनफ टू हेल्प मी. डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनॉलॉजी तांणी म्हाका हेल्प केलें. सो 2-3 प्रोडक्ट आयट्रेशन्स केले आमगे प्रोडक्टांत. एक कवळो पुरो करूं जायना, तातूंत मस्त चेंजीस करूं जाता. तांणी मस्त आमकां सपोर्ट केलें, हेल्प केलें. फर्स्ट हांव KMC मणिपालांत केलें, मागीर KMC मँगलोरांत केलें, कोडेलांत केलें, देन गोवा, बँगलोर तशी. सो मणिपाल ग्रुप तांणी म्हाका मस्त हेल्प केलें. Because I'm a student of Manipal, and it's a mutual. They wanted to support a start. आणि ॲज अ alumni तुमकां सुमार गायडन्स पुरो हे फिल्डांत. मस्त गायडन्स मणिपाल ग्रुप तांणी म्हाका दिला. तशें आतां आमगे फर्स्ट कस्टमर मणिपाल तांणी म्हगेलें घेतलें. तशें तेवे म्हाका मस्त हेल्प जालें स्टार्टिंगार. ओके. आणि कोविड टायमान तूं मेक इन इंडिया म्हणून हे तांणी लॉन्च केलें गव्हर्मेंट ऑफ आत्मनिर्भर भारत. थंय बी तुमी प्रेझेंट केल्लो उरताले. सो कोविड टायमांत आमगे ट्रायल्स जाता आशिल्लें. तशें तेन्ना आमकां लॉन्च करूं जाय न्ही. सून आफ्टर कोविड तेन्ना आमी लॉन्च केलें. कोविड जालें तशें तुमी हे मार्केट तेन्ना आमी प्रोडक्ट रेडी जालें. रेडी केलें. तशें न्हू कोविड जातरीच मार्केट जालें. तेन्ना म्हळ्यार कोविडान हाका संबंध पळय हें लंग फंक्शन संबंध पळय आशिल्लें तें एक मिस जालें आमकां. बट आमी ट्रायल्स करनाशी आमी पब्लीश करनाशी करूं जायना आमकां. तशें न्हू आमी तेन्ना ट्रायलांत उरलें ते आनी जेत तरी आमी लॉन्च केलें. करेक्ट. वय तेन्ना पयलें जाल्लें आशिल्लें असल्यार हे मस्त कोविड टायमार हेल्प जाता आशिल्लें. सो आनी आमगेले प्रायम मिनिस्टरान हे मेक इन इंडिया लॉन्च केल्लें. सो तांकां मेळचे ऑपॉर्च्युनिटी बी तुमकां जस्ट मिस जालें म्हणून तुमी आमकां सांगलें. ते कशें म्हळ्यार त्या इनॉग्रेशनाक प्रायम मिनिस्टरच आयलो. ओके, प्रायम मिनिस्टर आयलो तो आमगेले तितलो म्हणटा ताका कशें की अर्जंट काम म्हणून तो चमकलो. बट अदर ही वॉज सपोज टू विजीट अवर स्टॉल. बट लेटर ताणें पळयलां आमकां. ही वॉज व्हेरी कायंड इनफ टू गिव हिज फीडबॅक. जेन्ना कोण फीडबॅक दिला ताणें आमगेले प्रोडक्टा वयले. ते एक प्राऊड मोमेंट. करेक्ट. वय मस्त आणि अभिमान जाता म्हाका हे सांगपाक. सो आणि हे तुमी सिप्ला तुमगेल्यात मार्केट करत आसा. आणि आता ऑल ओव्हर द ग्लोब, ऑल ओव्हर इंडिया तुमगेले हे जाता मार्केट जाता. सो ग्लोबली एक्सपॅन्ड करचे बी तुमगेले प्लॅन्स आसात की? आतां कशें केलां म्हळ्यार आमगेले ग्लोबली मेडिकल इक्विपमेंट मेन मार्केट अशें अमेरिका, US. ओके, थंय एक अक्रेडिटेशन मेळचें आसा. ते US FDA म्हणून ते टफेस्ट वन. तें क्लियर जाल्यार पुरा कडेन आमी एक्सपोर्ट करूं येता. ते आमी अप्लाय केलां आतां. ते फायनल स्टेजांत आसा. इयर लॉंग प्रोसेस ते टू टेक अ इयर ऑल्सो. ते आमी अप्लाय केलां. तशींच पॅरलली आमी युरोपाचें अप्लाय केलां. CE मार्किंग म्हणून ते आमी अप्लाय केलां. आनी एक 9 म्हयने 12 म्हयने भितर दोनी मेळटा. मागीर आमी एक्सपोर्ट स्टार्ट. म्हळ्यार ते एक लायसन्स तुमी मेळ्ळी तशें तुमगेले ग्लोबली वता. तशी. ओके. आनीक हांव सांगचें म्हळ्यार एक खंयची एक कंपनी एक संस्थे स्टार्ट जावंक जाल्यार एक नवे 2 मनशाल विजन म्हणलें उरता जाल्यार ते रियालिटीन तूं एग्जिक्यूट जावका, इम्प्लिमेंट सक्सेसफुली जावका आनी तुमगेले हे इतलो व्हड स्केलार तुमगेले हे जाता आसा, इम्प्लिमेंट जाता आसा. सो हाजे म्हापशान एक व्हेरी टॅलेंटेड अँड सपोर्टिव्ह टीम उरतले नवे सर. आनी तुमगेले 105 लोक तुमगेले अंडर कामां आसाची. सो तुमगेले टीमा बद्दल तुमी कसं सांगच्या इच्छा पावता? टीम सुरेख हांव स्टार्ट करतना म्हगेली बायल राजेश्री तिणें मस्त सपोर्ट केलें. तिगेलें मेडिकल बॅकग्रावंड तशें न्हू डॉक्टर्स जाल्यार उलोवचें आनी तिणें म्हाका मस्त हेल्प केलें. सो स्टार्ट्स वीथ माय स्पावस. मागीर म्हगेले टीम मेंबर्स हांव सुरेखा मेडिकल डिवायस फिल्डांत आशिल्लो. तशें निमती म्हगे एक्स कोलिग्स हांव GE काम केलां. हांव फिलिप्सांत तो म्हगे कस्टमर जेवन आसा
थंयचे ಕೆಲವು सिनियर्सांक हांव घेतला तांणी मिगेल कोलीग्स जावन जॉइन जाले ती सो दे आर बीन विथ फ्रॉम डे वन तांणी आसा ती वय तांणी मिगेल आसा ती अँड वी वर वर्किंग ऑन दीस प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ए विजन सो वी ऑल दे ऑल बॉट दॅट तेच्या म्हाका मस्त सहाय जालें एकल्यान ती कसं करूं जायना Correct. टीम जावपाची तेच्या म्हाका मिगेल फ्रेंड्स मिगेल कोलीग्स जाल्ले ती ते एक हेल्प जालें आनी आमगेले गांवचे आम एक हळडीचो कारकळा लागीं बेलाडी म्हणून आमगेले एक हळडी मस्त लायक टॅलंट्स आसता इंजिनियरींग केलां डिप्लोमा केलां मस्तेन आसा ती तांकां म्हळ्यार कॅम्पस इंटरव्यू तांकां सिलेक्ट जायना ती फॉर वॉट एवर रिजन दे मे नॉट बी क्रीम बट तांणी हांव तांकां घेतलें तांणी मिगेल संस्थेंत आसा ती आतां आसा मस्तेन आसा ती सो तांकां एक काम गेलें म्हणून गेलें म्हाका एक प्रयोजन दिलें तेच्यान आमगेले गांवचे मस्तेन आमगे संस्थेंत आसा ती आतां कसं जालां म्हळ्यार आनी आमी एक्सपांड करतना तांकां आमी यूज करूं येता Correct. मस्तेन आमचे केले आसत तांचो मस्तेन आमचे केले आसत आमगे संस्थेंत तेच्यान हें आमकां मस्त यूज जाला सो ते एक भायर एक वय एक नवें म्हणून लेखलें हांवें जे स्टार्ट केलें दोकले आतां मस्तेन तांकां कळ्ळें हें कशें प्रोडक्ट कशें कशें मार्केट कशें हेजे आनी दुसरे मॉडेल्स हाडचे म्हणून तशें त्या विशयात आमी प्रयत्न करता आसा तुम्ही सांगेल करेक्ट सर एक दादले मनशाले म्हापशान एक बायल सक्सेसफुल मॅन देर इज अ वुमन बिहाइंड हिम सो तशीच ही एक स्पाउस तांगेल हेल्प नाशी आमी खंयच्यान तो मुखार वचचे साध्य जायना सो दिस सपोर्टिव्ह पार्ट आनी फ्रेंड्स बी तुमगेल्यान तसाची म्हण तुमी सांगले सो फ्रेंड्स बिकेम युअर कलीग आनी विलेजसान तो मस्त लोकांक एक टॅलेंट तुमी सोदून तांकां ब्रश करचे सो मस्ती कंपनीसान कसं आता स्किल्ड लोकांक तांणी हायर करताची सो हे तुमगेल्यान तुमी एक ऑर्डिनरी पर्सन तुमी तांगेल स्किल्स ब्रश अप करून यू ट्रेन देम अँड यू हायर देम सो दिस हे म्हाका मस्त आवडलं सर हे विषय वय सो आनी कॅलिबर हे तुम्ही पहिले स्टार्ट केले 2012 रेग्युलेटरी सर्विसेस बद्दल गायडन्स दिवचे वय आणि तशी 4 वर्षानंतर 2016 आय कॅल्टेक इनोव्हेशन्स तुम्ही स्टार्ट केले वय सो हे तुमगेल पहिले तुमगेल एक विजन आशिल की सर एंटलिया डेव्हलप करचे वय म्हाका म्हळ्यार मिगेले प्रोडक्ट करपा म्हण आशिल्लें हां. एंटली आयडिया नाशिल्ली म्हाका बट स्टार्टिंगार कशें जाता म्हळ्यार आनी नव कंपनीज करता तुका कॅपिटल जेवका करेक्ट सुरवेक आमी इन्वेस्ट केले इन्वेस्टर दिना ती एक लेवल लेवका ते म्हाका ते आय हॅव टू सस्टेन माय टीम तेच्यान मी स्टार्ट हांव कॅलिबर स्टार्ट केलें सो कॅलिबर म्हळ्यार सर्विसेस मस्त एमएनसीज हांव सर्विसेस दितलो सो वॉट एवर आय अर्न इन कॅलिबर आय पुट इट इन इन्वेस्टेड इन आय कॅल्टेक तेच्यान म्हाका स्टार्टिंगारी म्हाका आय वॉज ए मॅनेज टू सस्टेन एटले बारीक कशें तशें तशें खातीर आमी कॅलिबर आतां ते कंटिन्यू येता आसा सो वॉट एवर आय एम अर्निंग इन कॅलिबर आय हॅव इन्वेस्टेड इन आय कॅल्टेक तशें आय कॅल्टेक आतां स्केल अप जावचें स्टार्ट जालां येस सर आणि डिझाईन प्रोटोटायपान तुम्ही सांगेल टायप प्रोटोटायपान तू प्रत्येक स्टेजार डेव्हलपमेंट जाता उरता प्रत्येक महिना प्रत्येक वर्ष एक नवनवीन तुम्ही इंट्रोड्यूस करूका पडता आणि रिसेंटली तुम्ही एक बीव्हीएफ फिल्टर म्हणून हांव ते वाचले आणि क्लाउड कनेक्टिव्हिटी ते पुरा केला म्हणून तुम्ही सांगले सो ताजे बद्दल थोड माहिती मेळटली वय सो आमी तांचे कन्ज्युमेबल आसता सो आमी फुंकतना ब्रीथ करतना ते कन्ज्युमेबल ते इम्पोर्ट करपाक जाता ते म्हळ्यार ताका ते कंप्लायन्स मस्त रिक्वायरमेंट्स आसता ते इंडियान मेळना ते तशें ते इम्पोर्ट करता आशिल्ली ती पुरो वरलेले इम्पोर्ट करचे आमी कसं केलें ताजे कसं म्हणून पळोवंक न्हू आमी इन्वेस्ट केलें सो एक टूलांत इन्वेस्ट केलें आमी सो तेम टेक्नॉलॉजी आमी इन्वेस्ट करून ते बीव्हीएफ फिल्टर आतां 30% म्हळ्यार 70% चीप तशें करून आमी तें करता आसा ती वय ते आतां मस्त मार्केटान तो एज ए कन्ज्युमेबल ते सेल जाता आसा तशें ते एक आमकां मस्त एडवांटेज जालें सो ते बीव्हीएफ फिल्टर आमी आतां एक्सपोर्ट करूं जाला म्हळ्यार ते ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑलरेडी मेळ्ळा वी आर स्टार्टिंग एक्सपोर्टिंग बीव्हीएफ फिल्टर ते एक कन्ज्युमेबल जावन वता आसा म्हणजे पहिले हे तुम्ही दुसरे कडच्यान घेता आशिल्ले इम्पोर्ट करता आशिल्ले नाव यू आर ते मॅन्युफॅक्चर करत आसात करेक्ट पूण ते आमी यूके लोकून घेवचे आशिल्ले मस्त म्हारग आशिल्ले ते एकदम सो आतां आमी लोकल करता आसा ती विथ द कॉस्ट रिडक्शन आनी सेम क्वालिटी सेम कंप्लायन्स एवरीथींग इज सेम तशी आमी केलां आणि ते क्लाउड कनेक्टिव्हिटी ते कशें वर्क वय आमी आतां तुमी सांगला म्हणके प्रोडक्ट आतां इनोव्हेशन जेव्हा कंटिन्युअस येता आसता तशें आमी आतां कसं केलें म्हळ्यार स्टँड अलोन म्हणून स्टार्ट केलें आतां ताजे नंतर आतां क्लाउड कनेक्टिव्हिटी स्टार्ट केलें आमी करता आसा ती अमेझॉन क्लाउड आमगेले पार्टनरशीप आसा
सो प्रत्येक पेशंटान डेटा ऑफकोर्स पेशंट नावने आमी एनॉनिमाइज करता ते बट डेटा क्लाउड वता आनी ते डॉक्टरां और हॉस्पिटलाचे ते आमगेले न्हय ते डेटा पुरो डॉक्टर तांकां संबंध पटेल बट तांकां आमकां फर्दर इनोवेशन करचें आसता खंयचे नमुन्याचे पेशंट कशी चेंजीस जाता सो दॅट टू मॉडिफाय अ प्रोडक्ट फर्दर इनोवेशन ते आमकां यूज जाता सो प्रत्येक कस्टमर आमी आमगेले अंडरस्टँडींग केला MOU सायन केला तशें न्हू ते डेटा आमकां मेळटा from the cloud it goes to our back end team also from the cloud it goes to doctor सांगा स्मार्टफोन ಅಂತೂ येता पूरा डेटा ಕಡೆನ ತಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೈ ಭಾಷೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈ ಅಷ್ಟೇ ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ US ಅದು ಕೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ತಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತಾನೆ ಟೆಕ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ डेटा ओके मला हे वाया ऍप जात की सर by app जाता करेक्ट ते मोबाईल ऍप आम्ही केला इन एडिशन टू क्लाउड बाय आणि तुम्ही आता एक CSR इनिशिएटिव्ह म्हणून होता प्रत्येक कंपनीतू सो एक एज्युकेशन फंड तुम्ही रन करत असत सर बाय आणि हा वाचील प्रकार एक PFT डिव्हाइस तुम्ही हँडओव्हर केलं असा एक मेडिकल इन्स्टिट्यूटाक बाय सो ताजेबद्दल एक थोडशे सांगत सर बाय आम्ही GSB समाजाचे सो आमगेल्यांची हॉस्पिटल एर्नाकुलम ಅಂತ सुधींद्र हॉस्पिटल आम्ही सोमेल आशीर्वादारी आम्ही हे मुखार सिलान तशें सोमेल हॉस्पिटलाकच आम्ही डोनेट केला तशें मस्तेन ते जावो म्हणून एक उपयोग जावो म्हणून CSR इनिशिएटिव्ह केला ताजे नंतर आम्ही अवर फोकस इन CSR इज एज्युकेशन आम्ही हळ्ळेंत मस्तेन येता ते देर लॉट ऑफ पीपल हू टॅलेंटेड बॉयज अँड गर्ल्स तांकां फायनान्स आसना तांकां खर्च जावचो पडा कसं एज्युकेशन आता खर्च जावका टॅलेंट आसा सो तांकां आमी सोदून आमी तांकां सपोर्ट करता आसता तशें त्या CSR आमी एज्युकेशन म्हणून फोकस करता आसता आमी येदोळ कांय एक क्लोज टू 50 स्टुडंट्स आमी सपोर्ट केला एंड टू एंड तांणी शिकता तितले आमी सपोर्ट केला ते एक कंटिन्यू जाता समाज सेवा दिता असत सर ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಕೊರಕಾಚಿ ಜತ್ತ ते प्रकार अशें म्हाका हेल्प कोणकी हेल्प केला मग तेंच आमी मुखार सोका म्हणून एक सान एक आमगेले एक वय तशी करता सो आणि हे मस्त एक इन्स्पायरिंग स्टोरी आसा सर तुमगेले सो आणि आत्ताचे युथ जनरेशनाक तुम्ही एक एडवाइस दिवका म्हणजे जाल्यार एक सान मेसेज दिवचे असले कशें दिता सर ओके हांव एडवायस दितलो म्हणटा व्हड न्हय हांव बट हांव म्हाका एक स्वामी विवेकानंदाल एक स्फूर्ती सांगको न्हू ते आनी केन्नाय आमी तेंची मेल मनंतो आसा ताणें सांगिल्लें फिक्स युअर गोल फिक्स युअर पाथ कीप ऑन क्रॉलिंग युअर पाथ यू मे फॉरगेट युअर गोल बट डू नॉट फॉरगेट युअर पाथ अल्टिमेटली यू विल रीच युअर गोल सो आमी गोल घेवन एक विजन घेवन आमी आमी तितलें काम केलां रे मस्त पुरो ताका अडचणी येता जाल्यार ते पाथ तेंच पाथार आमी गेल्यार प्लॅन म्हणटात तशी केल्यार आमकां गोल खंडीत जाता ते म्हगेलें एक सान एक एग्जाम्पल आसा तशें कोणीय करूं हें हांव एक सान एक हळ्ळी हांव काय IIT इंडियन युनिवर्सिटी शिकिल्लो न्हय ऑर्डिनरी कॉलेजात शिकिल्लो जाल्यार म्हजे जाल्यार आनीकलें मस्तेन हें करूं जाता म्हणून हांव लेखता हे मस्त इन्स्पायरिंग असेल सर म्हाका हांगा बसून तुमगेले एक तुमगे बरशी संवादन करतना म्हाका इतलें इन्स्पायर जालें आणि तुमगेले एक जिवनाचे मौल्य आदर्श हे आमगेल लोकांक मस्त अनुकरणीय जावन आसा सर सो तुमगेले एक वॅल्युएबल टाइम एक तुम्ही अलॉट करनो आमगेल स्टुडिओ का येवंक येनो इतली पुरा एक इन्स्पायरिंग मेसेज दिवन तुमगेल जर्नी शेअर केल्याक तुमकां मस्त धन्यवाद सर थँक्यू पूजा तुमकां मस्त थँक्स म्हाका हें एक ऑपॉर्च्युनिटी दिला माय प्लेजर सर तशीच विश्व कोंकणी हांकांय हांव आभारी जावन आसा मस्त थँक्स सर्व वीक्षकांका धन्यवाद